शॉपांनी मॉलांनी पुरा कितें आसा एक्सचेंज मेळा आसा न्ही एक्सचेंज मेळा तुमचें पोरणे हाडा आनी नवें व्हरा म्हणून तशें हांगा जेप्ता कितें करता की म्हळ्यार हांव तुका तूं म्हाका जीक दिशी जाल्यार हांव तुका एक बली दिता हो कार्मेल गुडो तुमी सोडून ह्या पूण शेताक आयल्यात न्ही वय खालें घेवन आयल्यात बाळका जेजूच्या पूण शेताक येता आसतना कितें घेवन आयल्यात वेगी वेगी उलया आमी ल्हान आसतना कोणी सैरी आयले जाल्यार तांच्या बॅगाक पळोवंक आसलें कालें खावंक काडलां गे म्हूण सो हांगा तुमी बाळका जेजूच्या पूण शेताक येतना कितें हाडून आयल्यात तेसवां मागणी करेक्ट मागीर थोडी वाती हाडून आयल्यान न्ही वय थोडी फुलां हाडून आयल्यान ओके आमी हरएका ब्रेस्तारा आनी थोडी हरएका दिसा म्हणले बरी कामाक वयच्या पयलें कामाक तावन फाटी येता आसतना घरा वयच्या पयलें अशें जायतो भोक्तीक हांगासर येता आनी तुमी सारकें सांगलेले प्रमाणे मागणी तेसवां फुलां थोडे पोटी हांगासर आंगवण भेटोवंक येतात बाळका जेजूक आंगले हाडटात वस्तूर हाडटात भायल्या गरट्ट्याच्या इमाजीक वस्तूर हाडटात थोडी भांगाराची मुदी चेन अशें सकड हाडून येतात थोडी मागणी घेवन येतात थोडी तेसांव घेवन येतात थोडी बेस्टीन्स जेजूक भेट दिवंक येतात आनी थोडी अर्घ्यां दिवंक येतात सारकें तुमी सांगलें सकड सारकें आनी सडताव जावन आमी अशें खंयसर पूण शेतां आसात खंयसर रेतिऱ्यो आसात खंयसर अशें मिसां आसात नोवेनां आसात थंयसर लोक येता कितें गे म्हळ्यार देवा लागीं कुमोक मागोन कश्टां संकश्टाच्या संदर्भार आपणाक कोणी आयकोसो ना म्हणटना देव तरी आयकता म्हूण सो भावार्थी तांचे थंय आसा जायते फावटी आमी थंयसर पळयता प्रत्येक जावन सक्रामेंताच्या आराधनाच्या चापलांत थंयसर येवन घंटे कटल्यान भावार्थ्यांनी भक्तीकांनी बसचें आनी उपरांत आमकां मेळिल्ल्या वेळार तांणी सांगचें आसा फादर थंय येवन बसल्यार थंय येवन जेजू लागीं उलयल्यार मोतीक मस्तू शांतपण भोगता खंडी जावन आनी जायते फावटी आमी आशेतां की देवान आमच्या जिवितांत प्रवेश घेजे जावं पुरो पिडा आसा जावं पुरो संबंधान कांयसर मनस्ताप आसा जायन तरेल्लें झगडें आसा तुटाफट आसा आनी असल्या संदर्भार आमी देवाक त्या समस्या मदें आपोवचें आसा आनी तुमचो निवार म्हणून अशें मागचें आसा हें आमी सट्टाव जावन हर एकल्यांनी करचें तसलें एक काम आज तुमी पयलें वाचप आयकलें न्ही कोणाच्या पुस्तकांतलें तें विंचलेलें न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांतलें करेक्ट इंग्लिशांत बूक ऑफ जजेस म्हणटा आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार थंयसरी एकलो न्यायकर्ता आसा आनी तोय देवा मुखार असलेंच एक मागणें घेवन आयिल्लो आसा कशें आमी पूण शेताक येता आसतना देवाक आमी उलो मारता देवा लागीं आमी मागता तशेंच हांगासर आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्ल्या त्या न्यायकर्त्यानी देवा लागीं कुमोक मागची देवाचो आदार सोदचें आमकां आयकूंक मेळ्ळें आतां ह्या न्यायकर्त्याचें नांव कितें म्हणून सांगीत गे तुमकां कोणा सागी ह्या न्यायकर्त्याचें नांव जे तावन सुरू जाता दोनूच साक्षरां जेफ्ता करेक्ट ह्या न्यायकर्त्याचें नांव आसा जेफ्ता आतां हे न्यायकर्त वा जजेस म्हळ्यार कोण आतां आमकां जड्ज म्हळ्यार गोत्त आसा जड्ज म्हळ्यार कोर्टींत आसो दोनी पार्टीचे वाद आयकले उपरांत कोण जिखता वा कोण पार्टी न्याय वेता म्हणून तीर्मान करचो तसलो एकलो जड्ज पूण हांगासर इस्रायल पोरजेच्या चरित्रेन आमी पळयलें जाल्यार हे न्यायकर्त न्याय दिवचें कामय करताले कशें आमच्या कोर्टींत जड्ज आसा तसलेंच तेय न्याय तीर्मान करचें काम करताले प्रत्येक जावन लोकां मदें वाद विवाद समस्या आसल्या वेळार दुसऱ्यान ते एक पॉलिटिकल लिडर्सी वय
कितें म्हळ्यार त्या वेळार इस्रायल पोरजेक कोणी मुखेली नातले, राय हांचे उपरांत आयिल्ले आनी त्या देखून त्या वेळार लोकांक एक राजकीय मुखेली जावन एक राय कशें ते काम करताले. एक कडच्यान देवाचो प्रवादी जावन आनी एक कडच्यान राजकीय मुखेली जावन एक राय कशें अशें लोकांक मुखेलपण दिवचें काम हे न्यायकर्ते करताले. आनी केन्ना न्यायकर्ते थंयसर उदेले त्या वेळार इस्रायल पोरजा कितें करता, तांचें उतर आयकता आनी तांणी सांगलेल्या उतरा प्रमाणे चलता. तांणी उतर म्हळ्यार तांच्या बोल्सांतलें न्हय, म्हाका देवाचें उतर तांचे मुखांतर लोकांक प्राप्त जातालें आनी तांचें उतर आयकल्ल्या वेळार इस्रायल पोरजा बऱ्यान चलताली, देवाच्या वाटेन चलताली. पूण केन्ना एकलो न्यायकर्तो मेलो पळया तेन्ना इस्रायल पोरजेची गत कशी जाली की म्हळ्यार नोळयेन गेल्ल्या पेट्याच्या शिमटे बरे. परत्यान बॅक टू द पेविलियन म्हणले बरी तांची आदली जिणी तांणी जिवंक सुरू केलें. तेन्ना देवान कितें केलें, आनी एका न्यायकर्त्याक उपजयलें आनी परत्यान ताचे मुखांतर लोकांक ताणें संदेश दिलो आनी परत्यान इस्रायल पोरजा देवान सांगलेली बरी चलोवंक लागली. अशें एका सायकला टायपार इस्रायल पोरजेची चरित्र्या मुखारून वेता. आतां असल्या न्यायकर्ता पैकी एकलो जावन आसा जेफ्ता आनी ताचे विशयंत आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. आतां हो जेफ्ता कितें वा कोण म्हूण आमी समजोवया. आयचें वाचप 11व्या अध्यायाच्या 20 आनी 9 वळींत हांव विंचलेलें, पूण ताचे की पयलें ह्या अध्यायाच्या सुरवेर तो मनीस कोण म्हूण ताची इल्ली बायोग्राफी वा बायोडेटा दिल्लें आसा. हांव वाचता पळया. गिलियेदाचो वंशज जेफ्ता एक बळवंत वीर, एकलो बळवंत मनीस तो, एके वेश्येचो पूत आनी गिलियेद ताचो बापय. सो ह्या बापायन कितें केल्लें म्हळ्यार गिलियेदान ताका बायल आसली पूण बायले भायर ताणें एका वेश्ये लागीं संबंद करून तांच्या ह्या एका संपर्कांत हांव जल्मल्लो जावन आसा हो जेफ्ता. गिलियेदाक आपले बायले उदेशी पूत जल्मले आनी तिचे पूत व्हड जाल्ले उपरांत ताणें जेफ्ताक भायर धांवडायलो. आमच्या कुटुंबांत तुका कांयच दायज मेळचें ना, कित्याक तूं आनी एकले स्त्रियेचो पूत. देखून कितें करता जेफ्ता, तो आनी एका गांवाक वेता आनी थंयसर टोब म्हणल्या गांवांत थंयसर तो वस्ती करता. आनी पवित्र पुस्तक सांगचे प्रमाणे थोडे हलकट मनीस ताचे संगता मेळिल्ले आनी तो तांचे बराबर लुटूंक वेतालो. सो गिलियेदाच्या पुतांनी म्हळें, तूं आमच्या आवयचो पूत न्ही, तूं एका वेश्येक जल्मल्लो, त्या देखून तुका आमच्या आस्तेन कांय वांटो ना, तूं वच म्हूण. तो हो कितें करता, आपणसो गांव सांडून आनी एका गांवांत खंय रानान गे मोल्यान गे तो जियेता आनी थंयसर थोडे ताचे एक बँड आसलें, एक ग्रूप आसलो, सो तांचे संगता मेळून तो जियेतालो. आतां कितें जालें, असल्या संदर्भार आमोनीतगार इस्रायलाचेर दाड घालूंक आयले. दाड घालूंक आयिल्ल्या वेळार ह्या गिलियेदकारांक तांकां ह्या वैरी विरोध झुजोवंक जालें ना. सो तेन्ना कितें करतात ते सीदा हाचे लागीं येतात, कोणा लागीं, जेफ्ता लागीं येतात आनी म्हणटात, अळे आमी कस्टार आसां, वैरींनी आमकां दाड घाल्या, तुवें येवन आमकां राखजे. इतल्यार आयचें वाचप सुरू जाता. जेफ्ता कितें म्हणटा, हांव येतां आनी जर देवान म्हाका यशस्वी दिली जाल्यार वा झुजान जीख दिलें जाल्यार हांव तुमचो राय जाता, हांव तुमचो मुखेली जाता म्हणून जेफ्ता सांगून आतां झुजाक तो भायर सरला. आतां कितें जालें तें आयच्या वाचपांत आमकां मेळ्ळें. तेदवां सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो आनी तो गिलियेद आनी मनस्से उतरून गिलियेदाच्या मिस्पांत येवन पावलो. आतां तो कशें झुजाक तयाराय केलो म्हणून हांगासर आमकां आयकूंक मेळटा. आतां हो झुजाक वेच्या पयलें कितें करता की म्हळ्यार तुमकां कोणाकी आयकलें की कितें करता तो म्हणून एक शब्द तो आमकां सगळ्यांक लागशिल्लो, प्रत्येक जावन पुनशेताक नवे नागांनी पळय येताना आयकूंक मेळचो शब्दूच सांगाय आयकूंक मेळ्ळो. खंयचो शब्द तो? आंगवण. करेक्ट. ताणें एक आंगवण केली. कसली आंगवण केली ताणें? कसली आंगवण केली? तूं आमोनितांक म्हजे अधीन करशी जाल्यार हांव आमोनितांचेर जैत व्हरून फाटी येताना जो कोण म्हाका मेळोवंक म्हज्या घरांतलो पयलो भायर सरता तो सर्वेस्पराचो जातलो आनी हांव ताची होम बली भेटयतलो.
समजलें तुमकां हो एक आंगवण करता देवाक हांव झुजाक वेता आनी जर झुजांत जिखलो जाल्यार आनी जिखून पाटी घरा येताना कोण म्हाका फर्स्ट मेळटा पळया ताची बली भेटयता ही जेफ्तान केल्ली आंगवण भोव निबडिनो जेफ्ता एका डेस्परेट सिच्युएशनार आसलो म्हळ्यार ताचेर पातयेवन हे ताचे मनीस आयल्यात आमकां तूं राख म्हूण सांगून आनी जेफ्ताकी कळीत ना वैरी कितल्या मापान घट आसा म्हणून पूण आनी आतां जायत म्हणा आनी आतां ताणें जिखजेच ताचें नांव उरोजें जाल्यार अशें म्हणटाना इत्ता इली इत्ता हुली आत्ता दारी म्हणले बरें तो एका डेस्परेट सिच्युएशनांत शिरकला कितें करचें म्हण ताका कळीत ना एंग्शियस कितें जाता गे जैत मेळटा गी ना गे म्हणचें ताका एक सवाल आसा आनी असल्या संदर्भार असल्या भियाच्या आनी एका निराशेच्या संदर्भार तो कितें करता देवाक लॉन्स दिवंक प्रयत्न करता देवाक लॉन्स दिवंक प्रयत्न करता जर तूं म्हाका जीक दिशी जाल्यार अळे हांव तुका हें दितां आमच्या शॉपांनी मॉलांनी पुरा कितें आसा एक्सचेंज मेळा आसा न्ही गे एक्सचेंज मेळा तुमचें पोरनें हाडा आनी नवें व्हरा म्हूण तशें हांगा जेप्ता कितें करता गे म्हळ्यार हांव तुका तूं म्हाका जीक दिशी जाल्यार हांव तुका एक बली दिता देवा लागीं तो बार्गेन करूंक वेता देवा लागीं एक बिझनेस करूंक वेता देवा आनी ताचे मदलो संबंद एक ट्रान्जॅक्शन कशें एक वेव्हार कशें तो समजत आसत न्हू देवाचेर आपणाचो संपूर्ण भरवोसो आसजे म्हूण तो पातयेता कितें पळया हांगासर हांवें तुमकां वाचलें तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो जेफ्ताचेर देवलो देवाचो आत्मो ताचेर आसोनी देव आपणाचे संगी आसा त्या देखून झुजचें हांवें न्हय देव म्हजे लागीं म्हजे सवें झुजता म्हणलें तो पातयेवंक विसरलो त्या देखून तो कितें चिंता देवाच्या आत्म्याक कोणशाक लोटून अळे हांव तुका हें दिता तूं म्हाका हें दी म्हणून देवा लागीं एक बिझनेस करूंक तो गेलो आतां तुमी म्हणूंक पुरो हें बायबलांत आसा न्ही फादर हें गडीत बायबलांत आसा न्ही सो बायबलांत आसा म्हणले उपरांत आमी तशें चलच्यांत कांय वायट ना आमी आंगवण करता त्या देखून बायबलांत सांगिल्लें हें आमी करता कितें तें प्रमोट करचे खातीर आसा म्हूण बायबलांत जायतें तितलें प्रेरण दिवचें तसलीं गडितां आसात प्रत्येक जावन कांय ना नाबेलाक जिवेशी मारचें आतां आमी जिवेशी मारीचें म्हूण तें गडीत दिल्लें आसा गे बायबलांत थोडीं नकारात्मक गडीत आसात जाल्यार मुखार भोव निबडिनो त्या मुखांत्र आमकां जागवण दिवचे खातीर आतां देव आमचे तावन लॉन्स मागता गे खंय एका ऑफिसाक गेल्ल्या वेळार लॉन्स दिचे पडटा आमचें काम जायचें जाल्यार तशेंच पुणशेताक येता आसतना वा रेतेरेक वता आसतना देवा लागीं देव आमचे तावन लॉन्स मागता गे हो देवानच सगळो संवसार निरसला ताणेंच आमकां जीव दिला ताणेंच आमच्या नाकाच्या फुडांनी वारें फुंकलां आनी ताणेंच ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सल्वासवा खातीर धाडलां जाल्यार देवाक आमच्या लॉन्साची गरज आसा गे खंडीत ना मुखार भोव निबडिनो खंडीत ना ताच्या बदला कितें आशेता तो आमचे तावन तो आशेता विश्वास आनी भावार्थ फेथ आनी ट्रस्ट कसल्या संदर्भांनी ट्रस्ट कसलो गे म्हळ्यार विश्वास कसलो गे म्हळ्यार देवाक म्हजे विशयंत बरें कळीत आसा आनी त्या देखून म्हाका बेस्ट कितें ताका कळीत आसा जायते फावटी आमी चिंतचें कितें गे म्हळ्यार अळे हें म्हाका बेस्ट त्या देखून आमी नोवेनाक येताना पुणशेताक येताना कितें मागचें म्हाका हें दी तें दी म्हूण कोणें कॅल्कुलेट केल्लें कोणें जड्ज केल्लें हांवें केल्लें त्या देखून हांव चिंता हें म्हाका मेळ्ळें जाल्यार म्हजें जिवीत बरें जाता म्हजे समस्ये
परिहार जाता. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार देवाक म्हाका बेस्ट कितें कळीत आसा. त्या देखून हांवें हें दी तें दी म्हूण दिल्ली पट्टी म्हाका मेळना जाल्यार देवाक बेस्ट कितें कळीत आसा. त्या देखून तो बेस्ट जाल्लेंच म्हाका दिता म्हणची पातयेनीच देवाचेर दवरचो भावार्थ. दुसरें बरवसो म्हळ्यार कितें, भावार्थ म्हळ्यार कितें. बरवसो आनी भावार्थ देवाचेर दवरचो कितें गे म्हळ्यार देवाचो वेळ जावन आसा परफेक्ट. जायते फावटी आमी नवें धरता आनी नवें धरलेंच आमी चिंतचे आसा नवें धरता म्हाका हें मेळचे, हांव तुका हें दिता तें जायचें. आमी एका फास्ट संवसारांत जियेते आसा. तुमी पोस्टाक गेले जाल्यार थंयसर स्पीड पोस्ट आसा. तुमी स्टुडियो गेल्यार जाल्यार तुमकां 5-2 मिनटांनी फोटो मेळटा. तुमी जेवणाच्या कावंटराक गेल्यार हॉटेलाक गेल्यार थंयसर फास्ट फूड कावंटर आसा. आनी तशेंच देवा लागीं येता आसतना आमी चिंतचे आसा आमकां अशेंच फास्ट फूड कावंटर बरें आमी मागलें तक्षण मेळचें. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो भावार्थ आनी बरवसो म्हळ्यार हांवें मागिल्ल्या वेळारच दिना जाल्यार तें 1 म्हयनो वचोंक पुरो, 2 म्हयने वचोंक पुरो, 1 वर्स वचोंक पुरो. येवच्या ब्रेस्तर आमी आगोस्तिनाचें फेस्त संभ्रमता आनी तिच्या आवयन 18 वर्सां मागणें केलें. त्या देखून म्हाका भोवन आनी भयणीनो सोंसणिकायेन आनी थिरसाणेन जर देवाच्या वेळाक आमी राखून रावता जाल्यार आनी ताचो वेळच परफेक्ट वेळ म्हणून आमी समजता जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो ताका म्हणटात बरवसो, ताका म्हणटात भावार्थ. तिसऱ्यान भावार्थ आनी बरवसो कितें गे म्हळ्यार हांव म्हाका म्हणटा हें जाय तें जाय, देव म्हणटा ना तुका दिना. आनी तेन्नाय देवान दिना म्हणल्या वेळार जर देव म्हजे सांगाता आसा म्हणची पातयेणी म्हजें तें आसा जाल्यार ताका म्हणटात बरवसो. पण आमी हर एक ब्रेस्तर हांगासर धांवून येता खाली नवें करूंक न्ही. जर आमी बाळका जेजूचे नीज भक्तीक जाल्यार म्हाका भोवन आनी भयणीनो बाळका जेजूची आध्यात्मिकता स्पिरीट आमचें थंय आसूंक जाय. स्पिरीट कोलो बाळका जेजूचो स्पिरीट कालें म्हळ्यार आय एम गॉड इमॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. त्या देखून म्हाका पिडा येवं दी, पिडा गूण जावं दी, म्हाका मागलें मेळों दी, मेळनासतना आसूं दी, नवें धरणी म्हाका मेळना जाल्यार जर देव म्हजे सांगाता आसा म्हणजे त्या पातयेणेन आनी बरोवशान चलता जाल्यार आमी हर एकले नीज बाळका जेजूचे भक्तीक ना जाल्यार आमी सक्कड ह्या जेफ्ता भशेन हांगासर बिझनेस करूंक येवचें, देवाक लॉन्स दिवंक येवचें. त्या देखून आज ह्या वाचपा मुखांतर देव आमकां स्पश्ट सांगता की म्हाका तुजें लॉन्स गरज ना, बदलाक म्हाका जाय तुजो भावार्थ आनी बरवसो. आज आमी पियूस दावो हाचें फेस्त आचरण करता आनी मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें जर आमी आमच्या भुरग्यांक आज ल्हान प्रायरीच कुमगार सेवंक अवकाश मेळटा जाल्यार तें ताचे धर्मान. ताच्या पयलें 12 वर्सांचे प्रायर थंयसर कुमगार दिवचो आसलो पूण ताणें ती 12 वर्सांची प्राय 7 वर्सांक देंवयली. आमी हर एका दिसा दिसपडते मिसान भाग घेता जाल्यार एकाच दिसा 2-3 मिसांनी भाग घेता जाल्यार अशें करयेत म्हणून उत्तेजन दिल्लें जावन आसा ह्याच पापसाहेबान. लायकांक बायबल वाचूंक अवकाश नातुल्लो, माय भशेन तो वाचूंकूच नातुल्लो आनी असल्या संदर्भार लायकांनी सयत ती बायबल वाचिजे, देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय समजोजे म्हणून लायकाच्या हातांनी बायबल दिल्लो ह्याच पापसाहेबान. आमच्या लितुर्जीन जायते बदलावन हाडल्या आनी हे बदलावन हाडूंक सुरवात केल्ली ह्याच पापसाहेबान. आमच्या पवित्र सभेचें कानून आसा, कॅनन लॉ म्हणून आमी म्हणटा आनी तें क्रोडीकरण करूंक सुरू केल्लें ह्याच पापसाहेबान. पुढे म्हाका भोवन आनी भयणीनो तो पवित्र येवकरिस्ताच्या मोगार पडूंक लायकांक आनी भावार्थ्यांक आनी आख्ख्या इगर्ज मातेक आपोवणी दिल्लो तसलो. आनी तो म्हणटा द शॉर्टेस्ट वे टू हेवन इज द युकरिस्ट. सर्गाक वेची लागशिल्ली सोंपी वाट म्हळ्यार पवित्र युकरिस्त. आनी परवां सप्टेंबराच्या 7 तारखेर कार्लो आकुतीस 15 वर्सांच्या प्रायर कॅन्सर धर्मान सरुल्लो तरणाटो भुरगो ताका सांतपण पासारतात आनी तो म्हणटा युकरिस्ट इज माय हायवे टू हेवन. युकरिस्त जावन आसा सर्गाक वेची हायवे. पळया ह्या संताचें जिवीत आमी घेतलें जाल्यार पापा पियूस दावो तो आमसोरलो ना जेफ्ता बरें.
देवाक ताणें लॉन्स दिलें ना. बघार मागण्यान ध्यानपणान आनी देवाचेर दवरलेल्या मोगान आनी भरवशान आनी खलतेपणान ताणें येवकरिस्ताच्या मोगार पडूंक आपोण दिलें. मात्र न्ही तसली जिणी तो जेलो त्या देखून आजून तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा. तर आतां तुमी म्हजे लागीं विचारूंक पुरो निमाणो विशय. तर आमी आंगवण करची नाका गे फादर, हांगा येताना कॅन्डलां हाडची नाका गे, हांगासर येताना फुलां हाडची नाका गे, देवाक काणी घालची नाका गे. घालच्यान कांय वायट ना, पूण घालतना म्हजो स्पिरीट कसलो, म्हजो उद्देश कसलो. हांव कॅन्डल पेटयता जाल्यार मुगाळ भोवून न्ही बडिनो हांव कितें सांगूंक आशेता देवाक, देवा तूं जावन आसाय काळोखांत उजवाड. बेश्टें कॅन्डल पेटोवचें न्ही थंय व्हरून, बदलाक कॅन्डल पेटयतना आमी हरयेकल्यान म्हणूंक जाय, देवा तूं जावन आसाय काळोखांत म्हजो उजवाड. कित्याक हांव काळोखांत आसा, म्हाका समस्या आसात, म्हाका पिडा आसात, जायते राटावळी आसात आनी ह्या संदर्भी म्हाका उजवाड दिसना. त्या देखून हें कॅन्डल पेटयता आसतना कशें तो उजवाड दिता गे तशेंच म्हज्या त्या काळोखाच्या घडयांनी तुजो उजवाड दी. म्हाका कितें करचें म्हूण समजना त्या वेळार हांवें जेपता बरें घडीबिडीन आंगोवन करन मागीर सुरचुरच्या गे म्हाका तुजो उजवाड दी, म्हज्या मोतीक उजवाड दी, म्हाका वाट दाखय, तुज्या वाटेन म्हाका चलय, ह्या काळोखांतले म्हाका निवार. 9 दिसांचे नोवेन आमी धरता, 9 नोवेन आमी धरता. 9 नोवेना धरतना म्हाका भोवून न्ही बडिनो हें देवा लागीं करचें कॉन्ट्रॅक्ट न्ही, बदलाक ह्या नोवेनान करच्या मुखांत्र तो कोणाचें नोवेन आमी करता. जर बाळका जेजूचें नोवेन आमी करता जाल्यार बाळका जेजूच्या स्पिरितान आमी जिवंक प्रयत्न करूंक आसचें. आनी ह्या 9 दिसांचे आमी त्याग सॅक्रिफायस करता आसतना तो स्पिरीट आमचे थंय जिवंक आमी करचें एक पयण. आनी ह्या पयणांत आमी सांगूंक जाता की देवा हांवें मागिल्लें म्हाका मेळना जाल्यार तूं म्हजे सांगता आसाय म्हणसो भावार्थ म्हजे थंय तीर करच्याक हें नोवेन म्हाका आदाराचें जावं. जर असल्या स्पिरितान आमी करता जाल्यार म्हाका भोवून न्ही बडिनो खंडी जावन आमी केदींकच सोलवना. तो वयर एक केदो वट जावं दी पूण ताचे मुखार आमी बागोवचें ना. कित्याक आमी न्हय झुजचें, म्हाकार देव आमचे सांगाता झुजचें आसा. तर म्हाका भोवून न्ही बडिनो देवा थंय करची आंगवण, देवा थंय आमी दाखोवचें उपकारी मोन, देवा मुखार वा सांताच्या इमाजी मुखार आमी पेटोवचे वाती वा दिवची काणीक न्हय एक लॉन्स जावं दी. बघार म्हजें उपकारी मोन, भावार्थाची एक करणी, म्हज्या बरोवशाची एक निशाणी जावं दी. तोच बाळका जेजू, बाळूक जेजू आमकां सुमेस्तांक ह्या कृपेन बरो. हांव आयला कुरड्यांक दिस्त दिवं ह्या उतरांनी सुम्यान आपणाचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेन हें मिसांव मुखारून व्हेलें. आमी कर्मेलितांनी 2014व्या इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर ह्या नांवा खाल दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक योजन सुरवातलें. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांचीं भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचें योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसावाक तुमी कशें आदार दिवयात. हर एक वर्सा आमी 3 भासांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावयात. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुमी पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नांवां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता. मात्र न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करियेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांत्र
दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.